हांगा अस्नोडा पावले काय ट्राफिक जाम जावकूच जाय. दोनू वाटेन दुकानां, तातूंत ट्रॅफिकाचो यो वच. शिरगांवच्या जात्रेक तर वरांची वरां लोक थंय आडकून उरतात. उपसरपंच सपना मापारी म्हणटात थिये अस्नोड्या बायपास जायच. बस व्यवस्थित आमकां वयरसून गाडयो ज्यो आसा त्यो ट्रान्सपोर्टाक खूब प्रॉब्लेम जाता. जेन्ना दोनी सायडीक शॉपां आसा आनी सकाळचो आनी सांजचो अशें जेन्ना आमी विजीट करतना सगळे आमकां शॉपकार आमचे गांवचे भाव सांगता की थंय ट्रान्सपोर्टाचे खूब प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून हो बायपासाचेर सरकारान आमचे दोतोर प्रमोद सावंत जे आमचे चीफ मिनिस्टर धडाडीचे आसा त्यांच्यांनी हेचेर पूर्ण लक्ष घालून आनी आमचे मिनिस्टर निळकर्णीकर यांच्यांनी हेचेर लक्ष घालून हो बायपास जो रस्तो आहा तो बेगींतल्या बेगीन आमकां पूर्ण करून दिवचो. अस्नोडेचो हो बायपास पयशांक आडकला. केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन खंय तांकां 4 लेन अस्नोडा थिये बायपासाक फंडिंग करपाचें उतर दिलां. बायपासाचें भूंय संपादन जालां. फंड आयलो काय काम सुरू. बायपास आमी लँड एक्विजिशन केलां फ्रॉम शिरसय टू मुळगांव ऑलरेडी एक्वायर जाला. आनी गेल्या एका नितीन गडकरी जेन्ना कोलवाळचो हायवे नंबर 66 हो जेन्ना इनॉग्रेशन केला तेन्नाय सांगलां की ह्या हायवेक आपूण पयशे सँक्शन करता जाल्यार खूब बेगीन करता. कित्याक बायपास हो आहा तो नॅशनल हायवेन पडटा आनी ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेच फंड जाय. सो नितीन गडकरीन सांगलां की तो आपूण करता म्हणून. अस्नोडेचो बायपास सध्या पयशांक आडकला. केंद्रीय हायवे मंत्रालया कडच्यान फंडिंग येता तेन्ना सूर्य उगवपाचो. तो मेरेन अस्नोडा थियेची बॉटल नॅक आसा तशीच. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.